सया देवाच्या मंदिरा कंस दोमाते मजे नावी संगी मेळता कंस भावासा सदा तांचे मरेगा जेसू जेवोत आमका प्रेरण दितले ताच्या नावान आमी किते मागता ते मेळटले संतोष बरी काळजा आनी मोगा बरी एकवटा भक्ती नावी सया भितर देवाच्या मंदिरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्रात्म्या सो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे असो. मोगाचनो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान बरोवन हे पवित्र वेदी बोवारी आमी सांगता मेळ्ळ्या. आयची देवस्तुती आमच्या कश्टांत देवाक विश्वासी रावया म्हणलो संदेश दिता. आमच्या जिवितांत कश्ट येतना आमचो भवत सांडिनासता आमच्या कश्टांत देवाक विश्वासी रावूंक आनी आमच्या जिणयेंत जैत आपणावंक जाय असचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागून घेवया. आज क्रिस्तांव शिक्षण दिवच्या शिक्षकांचो आमी उगडास काण तांचे पसत देवाक अर्घ दिता. तांच्या मिसावां पसत ह्या वेळी मागया. मोगाच्या भवनांनी बेनिनो सगळे रात जेजू सांगत आमी करशिले. आमी जेजू लागीं उलयल्या जेजू आमचे लागीं उलयलो. आमचे कश्ट आमी जेजूक सांगले आनी जेजून आमकां जायत्यांक बरी भलायकी दिल्या. बेसावांनी बदला आशिर्वादांनी बदला मतीचे समाधान दिला संतोष दिला सुख दिला. आनी त्या पसत हांगासर येवंक आनी सगळी रात जेजू सांगता करसूंक की तेंच झेमेन आसतना न्हिदेन आसतना संतोषान जेजू सांगता रावंक जेजून आमकां आदार दिला बेसांव दिला. त्या पसत हे मिसाचे बलिदान भेटयत आसतना त्याच जेजूक आमी अर्गान सावणी बलिदान भेटोवया आनी जेजूची आशिर्वादां आमी मागया. मुखल्या दिसांनी त्या जेजूच्या पावलांनी चलोवंक जायची कृपा आम्हा समेस्तांक जेजू फावो करून दी म्हूण आमी मागया. ह्या पवित्र मिसांत फावो ते परी वांटो घेवचे पसत सरमच्या पातकांचे आमी दूख धरया आनी देवा लागचे बक्षाने आमी मागया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसलम्यां सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन संवकार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे सर्वेस्परा विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळत कर आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista,
शांती तुझ्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्वविचाराया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कारता आम्ही तुका प्रेमवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोनिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पात्रार्थात आमची कागद तू बापाच्या उच्चार भोसलाय आमचे मागणे मानून घे विद्या पवित्र ज्ञान सागारी देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थूया. सर्पद्वेदरा देव आमच्या कनवळ्या बापा आमचे बैली सगळी विघ्ना पैस कर अशे आत्म्याक आनी कुडीक कसलीच अडकळ नासतना कुशाल मनान तुजी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपरांत जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. म्हाका बेवाच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. त्या दिसांनी अशें घडलें. रायान 7 भावांक आपल्या आवय सांगाता कैद केलें आनी समर्थ आडवारता ते दुकराचें मांस तांणी खावंक जाय म्हूण तांकां सापक्याचे आनी जेरबादाचे मार दिवन बलात्कार केलो. भावां मदल्या एकल्यान हेरांचे तर्फेन म्हळें, तूं आमचे कडेन विचारून आमचे कडचें कितें जाणा जावंक सोदताय. आमच्या पुर्वजांचे कायदे मोडचे प्रास आमी मरूंक तयार आसाव. आपलो प्राण सोडटना ताणें म्हळें, क्रूर मनजाती ह्या जिवितांतलें तूं आमकां काडून उडयशी, पूण संवसाराचो राय आमकां ससनाक उठयतलो. कित्याक ताच्या कायद्या पासत आमी मरताव. ताचे फाटल्यान ताणें तिसऱ्याक दग दिलो. ताणें ताका जीब भायर घालूंक सांगतच ताणें ती भायर घाली. धैर्यान हात फुडें केले आनी श्रेश्ठ उतरां उलयलो. सर्गान हें सांदे म्हाका दिल्लें आनी तांच्या कायद्या खातीर हांव तांची परवा करिना. तांचे कडचे हांव ते परतून घेतलो म्हूण हांव भरवसतां. राय आनी ताचे सेवक तरणाट्याची ही उतरां आयकून आजाप जाले, कित्याक तो आपले कश्ट कांयच न्ही म्हूण लेखतलो. हो मरतस ताणें चवथ्याक दग दिलो आनी कश्टिलो. तो आपल्या मरणाक लागीं पावलो तेन्ना ताणें म्हळें, देव आमकां नव्यान जिवंत करतलो. ताणें आमकां दिल्ल्या बरवशाक मनशाच्या हातान पडून मरचें बरें म्हूण आमकां भोगता. पूण तुजें पुनर्जीवनपण केदींच जावचें ना.
देवाचें उतार हे सा पावलून तेस्तालोनिकरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्त्यांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आनी आमचो इतलो मोग केल्लो आनी कृपे वरवीं काळांतली बुजवण आनी उत्तम बरवचो आमकां दिल्लो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धैर्य दिवं आनी हर एक बरें करणेन आनी बऱ्या उलोवण्यान तुमकां तीर करूं. भावा भयणीनो, तुमचे मदें घडिल्ले परी सोम्याचें उतर वेगळी वेगळी विस्तारूं आनी सगळ्यांक तें जैतेवोन जावं. देखून आमचे पसत मागा. दुस्कुऱ्या आनी खोट्या मनशांतां आमकां सुटका लाभो म्हणूय मागा. कारण सकट मनीस सुवार्ता सतमानिनान, पूण स्वामी सदांच विश्वासी तो तुमकां बळ दितलो आनी खोट्याच्या हाताक सांपडानाशी तुमकां राखतलो. आमी तुमकां फरमायले तेच परी तुमी करतात ते
आनी फुडें करतल्यात म्हूण तुमच्या विशान सोम्यातय आमकां पातयेणी आसा. देवाच्या मोगा आनी क्रिस्ताच्या सोंसणिकया विशान तुमी शिकच्याक सोमीस तुमची काळजां उजवाडोवंक. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. जेजू ख्रिस्त मेल्ल्या मधलो प्रथम पूत ताका जावं महिमा आनी पदवी ससना ससना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोय आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी थोडे साधुसेव मेल्ल्यांतले जिवनपण ना म्हणटात ते जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागले. मेस्त्री, कोण एकलो स्वभाव लग्न जावन भुरगें नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान सरल्ल्याच्या स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या भावाक संतत उत्पन्न करीत जाय म्हूण मोईजेन आमकां कायदो बरोवन गेला. तर 7 जण भाव आसले. मालगाडो लग्न जालो आनी भुरगें नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताच्या बायले लागीं लग्न जालें. अशें 7 जण तिचे लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकीन ती स्त्री मेली. तर मेल्ल्याचें जिवनपण जावच्या दिसा त्या 7 जाणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली. ते 7 जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली. ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न करून घेनात वा दिनात. देवदूता सारकी ती, कित्याक ती मोरानात. ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जीवनपणांत वांटेली जातात. मेल्ल्यांक जीवनपण आसा म्हूण मोइजेन रुजवात दिल्या. जळत्या बोल्या विशांत बरोवन आसले कडेन सर्वेस्पराक अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हूण तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. ताका सक्कडी जिवंत आसात. देवाचे उतर हे. वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, काल राती 10 वरां हांव आयकून तुमकां पुरो जालें म्हूण चिंता. पूण आयतारचे मीस त्या देखून ल्हानसो मोटवो नियाळ. एक ऋषी एका पर्वतार जिवन आशिल्लो आनी त्या पर्वतार कोणाची घरां नात, रान आनी एकच घर तो त्या घरांची येतलो. आनी एक दीस एकलो पयणारी ह्या घोड्याक सोडून त्या ऋषीच्या घरा पावता. आनी भितर पळयतना ह्या ऋषीच्या घरा कितेंच ना, फर्निचर आनी कितेंच ना. थोड्यो वस्तू संगी वो ऋषी आपलें जिवन चलोवन आसा थंय. ह्या पयणाराक आनी हो पयणारी ह्या ऋषी लागीं विचारता, तूं हांगा इतल्या वर्सांत हांव जिवन आसाय, पूण तुजे कडेन फर्निचर आनी कितेंच ना, कसली गजाल तुजी म्हूण. त्या देखून तो ऋषी परतून ह्या मनशाक पयणाऱ्याक सवाल करता, तुजे कडेन कितेंच ना, फर्निचर आनी वा कसल्यो संगती कितेंच तुजे कडेन ना, तूं कशें जियेताय गे म्हूण. देखून पयणारी म्हणटा, हांव एक पयणारी, म्हाका फर्निचराची आजी ताची गरज ना, हें सगळें म्हज्या घरा आसा. त्या देखून हो ऋषी म्हणटा, हांव ही पयणारी, आमी सगळीं ह्या संवसारांत पयणारी, आमी जिवचें थोड्या दिसां खातीर मात्र म्हूण हो ऋषी ह्या पयणाऱ्याक सांगता.
वय मोगाच्यानो आमी सर्वांनी ह्या संवसारांत जिवचे थोड्या दिसां खातीर मात्र आमचे संवसारी जिवीत तात्कालिक जावन आसा आनी आमचे सस्नाचें जिवीत सर्गार जेजू संगी आमी जिवंक आसा हो संदेश आयची वाचपां आमकां दितात. पयले वाचपांत आमी पळयलें माक्काबेवाच्या पुस्तकांतलें जुदेव लोक सबार वर्सां म्हणसर पुनर्जीवनपण आसा म्हूण असलें ते पातयेनातलें. पूण माक्काबेवाच्या पुस्तकाक थंय पावतना पुनर्जीवनपण आसा म्हणलें तांकां खात्री जाता. आनी थंय दुख्रामास्कांच्या विशयांत आमी आयकलें न्ही गे, आमकां दुख्रामास दिल्लें जाल्यार भारी खुशी जाता बरें खात्यां. पूण जुदेव दुख्रामास खायनात आनी तो राय ह्या 7 जाणां जुदेव भावांक दुख्रामास खावंक फोर्स करता. पूण ते नितीचे मनीस आपल्या पुर्वजांचो कायदो तांणी पाळ्ळो आनी कसलेंच तें दुख्रामास तांकां अशुद्ध जाल्लें तें तांणी खावना. तांणी तांच्या पुर्वजांचो कायदो पाळ्ळो. मोगाच्यानो आमी आज आमच्या पुर्वजांची रिवाज सोडल्या गे म्हणलें सवाल आमकां हाचें पयलें वाचप आमकां विचारूंक आमी जाय. आमच्या पुर्वजांची रिवाज, आमच्या पुर्वजांनी शिकयली साल आमी सोड दुसरें कितें गरज नातलें आमी आमच्या जिवितांत आमी आज पातयेवन आसा गे. पुनर्जीवनपण हातूंत आमी पातयेता गे. सबारपुटी आमचें जिवीत पुनर्जीवनपण ना म्हणल्यार एका विशयाचेर आमी जिवन आसा. आमचें संवसारी जिवीत आसता पर्यंत आमी हांगा जियेता, आमकां मरणच ना, आमचें संवसारी जिवीतच आसता पर्यंत अशें आमी जियेता. पूण आमी पुनर्जीवनपणाचेर पातयेवन हें संवसारी जिवीत इल्लेशा दिसां खातीर आमचें सर्गी जिवीत आसता पर्यंत थंय आमी दिर्वें पुंजावंक जाय म्हणलो संदेश आमकां आयचे वाचपां दितात. आनी दुसरो संदेश जावन आसा, आमी हें संवसारी जिवन आसतना कश्ट खंडीत जावन सगळ्यांक येतात. कश्ट नातलें जिवीत कोणाचें ना, सगळ्यांक कश्ट खंडीत जावन येतात. आनी ह्या कश्टांक फूड करणं सोमी आमचे सांगात आसा म्हणलें आमी मानून घेवंक जाय. एक फावटी एक चेड्याक राती स्वप्न पडटा. स्वप्नांत तो आनी जेजू दर्याच्या तडीर चलोन आसतात. दर्याच्या तडीर चलोन आसतना ताका 4 मेटां पळोवंक मेळटात, 2 ताजी 2 जेजूची. अशें जेजू ताजो हात धरून चलोवनूच आसता. इल्लेशे वेळान ते मुखार पावतना दर्याच्या तडीर कांटे आसतात, बतले गोंचे आसतात. त्या वेळार ह्या चेड्याक स्वप्नांत खाली 2 मेटां दिसतात. आनी हो चेडो रागार जाता आनी जेजू कडेन विचारता, त्या दाळा दर्या तडीर बरी रेंव आसली, बरी वाट आसली, त्या दाळा तूं म्हजे सांगात चल्लोय. पूण कश्टांची वाट आसतना, थंय बतले गोंचे आसतना, कांटे आसतना म्हजो हात सणसणतून धांवलोय म्हणटा. देखून जेजू ताका जाप दिता, मोगाच्या पुता, कश्टांची वाट आसतना ती कश्टांची वाटेर आसली मेटां म्हजी. हांवें तुका उखल धरन कश्टांची वाट हांव चल्लो जेजू म्हणटा. मोगाच्यानो आमच्या जिविताच्या हर एका कश्टांत जेजून दिवचो संदेश होच. जेजू आमकां उखल धरन कश्टांत आमी सांपडनाशें, कश्ट आमचे वयर आयल्यार ते फूट करूंक जाय अशें बोळ जेजू आमकां दिता. ह्यो 2 संदेश आयच्या आयतारची वाचपां आमकां दितात. त्या देखून आमी पुनर्जीवनपण आसा म्हणून मानून घेवन त्या प्रमाणे ह्या संवसारांत जिवंक प्रयत्न करया. दुसरें, जिवितांत कश्ट सगळ्यांक आसात आनी हे कश्ट आमकां फूट करूंक जेजू जाय आसली कृपा दिता म्हूण आमी पातयेवन ह्या खातीर जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. भवन बेनो उबी राविया आणि सोबवार्तमी उसारिया सत्मंतान देवाक सर्वपिता बापा सर्वांनी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्या सुता आमच्या सम्याक पवित्रत्म्यावर गर्भे संभवलो हांव पारयेतां जल्मलो पण सुले ताका ससले ताका क्रसार चढलो
तो मेला गणके पिलो तो मने मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेला जीवन जलो सरकाक सडलो सर पवित्र देवाच्या उजव्या बसला तेका जिव्यांनी मेल्यांची मुंसली करून येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथले पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पापांचे बसणे कुडीचे जीवन ससनाचे जीवित आमेन. सर्वेस्पर उदार दयाळ आणि काकुळदार त्याच्या भुरग्यांची मागणी तो ऐकता. ह्या वक्ता सर आमचे इरादे सर आमचे तेसावा सर आमचे काळजाचे अत्रेग जेजू मुखार आमी दवरया. बापा पवित्र सभा सोलोनवरच्या पाप सैबाक गवळी बापाक याजकांक आणि धार्मिक भावा भयणींक तांच्या मिसावांत येवच्या विविध कश्टांचेर जैत व्हरूंक कृपा दी म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी अधिकाऱ्याच्या दुडवाच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या ताळण्यांक बली जायनासतना देशाच्या उदरगते खातीर वावरूंक तांकां तुजे कृपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध पिडेन कश्टूंच्या आमच्या भावा भयणींनी तांच्या भावार्थान थीर रावून धैर्यान तांची पिडा सोसून व्हरूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवजणांनी आणि भुरग्यांनी विविध थरांच्या कश्टांक संपडून कंगल जातना तुजेर भावार्थ दवरून तांचे जिणेंत जैत आपणावंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आम्हा सर्वांनी आमच्या भावार्थान दंडळ नासता देवाचेर पातयेवन आमची जिणी जियोवंक जाय असची कृपा आमकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. बहु दयाळा बापा तुझे समोर उस्सारली ही मागणी दयेन तू ऐकून घे. सगळी रात तुझे संगत आम्ही करशिली जायते आम्ही मागले आणि आयच्या ह्या मागण्याचा अक्रेचो भाग हे पवित्र मिसाचे बलिदान जावन आसा. ह्या मागण्या मुखांतर ह्या पवित्र बलिदाना मुखांतर परतून एक पटी आमचे काळजाचे अत्रेक आमी उसारता. आमचे इंटेन्शन्स आमची तेसावां आमची वैयक्तीक मागणी सर तुज्या हातांत आमी परतून एक पटी समर्पिता. सोमिया तूं आमकां आयक. तुवें म्हळाय जर तर आमची मागणी तुजे कुशे प्रमाणे आसा तर खंडीत जावन आमी मागिल्लें आमकां मेळटलें. तुज्या उतराचेर भावार्थ आमी दवरता आनी जें कितें आमकां बरें गी आमच्या चलत्या जिविताक गरजेचें गी सोमिया तें सगळें तूं आमकां फोव कर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पुण्या वैना संगी
दातार सिंप्रो फळांच्या वावरासो मग अच्छा भाऊ बहिणीनो म्हजे आणि तुमचे बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानतात असले जावं दी म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी मेहमीक आमच्या नेमके पयसुबेच्या दवाक सर्वेच मानून घेऊ. मोगाळ बापा या बलिदानांत तुझ्या पुताच्या कष्ट मरणाचा संभ्रम आम्ही सलयता. ही आमची पेटवणी प्रसन्न जाऊन मानून घे आणि आमच्या दिसपडत्या जिवितांत जेजूच्या कष्ट आणि मोगान वांटो घेवंक आमकां करपा दी. हे आम्ही मागता क्रिस्त आमच्या सम्यावर बी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वैशाली करू सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सम्यावर बी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणे जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कष्टा मरणावर मी सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आम्हा समेस्तांक जिवी ससनाचे. आपल्या मैमे वंसर प्रवेशावर बी उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आता सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेश्वर तो. सगळी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. मगाच्या भावने बिनो पवित्र एवकरिस्त सोबो पवित्र वांटो जावन आसा. जेजूस खुद्द ह्या आल्तारीर येता आनी हांगासर आसलो उंडो आपणाच्या कुडींत बदलता आनी हांगासर आसले हो दाकासरो ताच्या रक्तान बदलता बवाडतान परवशान पत्येनेन आनी वर्त्या गौरवान ह्या भगांत आमी वांटो घेवया आनी आमकां समी त्या जेजूक समर्पण दिवया. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून हिंदीनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी खरराचें रगत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात.
बावट सुगुट परगटूया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणास मी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जीवित सोडून आणि सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आम्ही तुका आदीन वाचता आणि जेजूची कूडे नगस उतरे आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतेन मागता सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इस्तगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुझे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता हांव कार मरिये देवाचे माये संगती बगेवन सुसे तिचो पती बगेवन धर्मदानी सर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सरबंधन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सुमयानं आमकां मागणी करूंक शिकयला सगळींच्या बापाक आब्बा म्हूण उलो मारूंक शिकयला बाबार्थान जेजून शिकयले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सगळ्यार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आणि आमी आमचेर सुरयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगस आणि आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आणि आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत्रेक आमकां तुझे उदार काकोळतीन सरपातकांतली सुटय आणि सर आकांतांतली वाटय कित्याक रचवटगी पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर तिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताना सोड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सवयासो तुमचे सवयासो माया मगासो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय मगाच्या भावन आनी बहिणीनो हो जावन आसा जेजू आमकां गुण करचो आमकां भलाय दिवचो आमकां सर बऱ्या वस्तूंनी बरसो सकत दिवचो बस जेजू आमच्या काळजांत येता आसतना आमी मागया सर आमचे तें ताची सकत देवून येवं दी बरेपण जावं दी ताची कृपा येवं दी ताची बेसांव आमकां लाभून दीत म्हणून आमी मागया ह्या शलयेच्या जेवणाक आमकां आपोवणे लाभला आमी समेस्त सुभागी समिया तुमचे पितरांचे म्हाका पावना पूण तुजे उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली
जेसुये म्हज्या काळजा जेसुये म्हज्या जेसुये म्हज्या मना जेसुये जेसुये म्हज्या आत्म्यान जेसुये म्हज्या मनान जेसुये म्हज्या जिवितान काळजा तुका स्वीकार करून तुजे खंयची तुका स्वीकार करून तुझे खंयची येता काळजादार उगडून सोम्या लागोना करून तुझे खंयची येता काळजादार सोम्या लागोना तुका स्वीकार करून तुझे खंयची येता जेसुये म्हज्या चिंतनान जेसुये म्हज्या सोनान जेसुये म्हज्या तनेन जेसुये म्हज्या जिणयेन म्हज्या चिंतनान जेसुये म्हज्या शब्दान जेसुये म्हज्या करणेन जेसुये म्हज्या उगडून सोम्या लागोना तुका स्वीकार उगडून सोम्या लागोना तुका स्वीकार करून तुझे खंयची येता जेसुये म्हज्या कश्टान जेसुये म्हज्या दुखान जेसुये म्हज्या कश्टान जेसुये म्हज्या दुखान जेसुये म्हज्या पिडे शिडे जेसुये म्हज्या संकश्टान जेसुये म्हज्या पिडे शिडे जेसुये म्हज्या संकश्टान काळजादार उगडून सोम्या लागोना तुका स्वीकार करून तुझे खंयची येता काळजादार उगडून सोम्या लागोना तुका स्वीकार करून तुझे खंयची येता
जेजू ये म्हज्या आनंदा, जेजू ये म्हज्या संतोषा, जेजू ये म्हज्या आनंदा, जेजू ये म्हज्या शांताये. जेजू ये म्हज्या शांताये, जेजू ये म्हज्या काळजाकार उगड सोम्या लागून आसा, तुका स्वीकार कर तुझे थंयची येता. काळजाकार उगड काळजाकार उगड लागून आसा, तुका स्वीकार करू. काळजा जेजू ये म्हज्या मना, जेजू ये म्हज्या मना, जेजू ये म्हज्या जिविता, जेजू ये म्हज्या काळजा, जेजू ये म्हज्या आत्म्या, जेजू ये म्हज्या मना, जेजू ये म्हज्या जिविता. काळजाकार उगडून सोम्या लागून आसा, तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता. काळजाकार उगडून सोम्या लागून आसा, तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता. जेजू ये म्हज्या कश्टान, जेजू ये म्हज्या दुखान, जेजू ये म्हजे पिडे शिडे, जेजू ये म्हज्या संकश्टान, जेजू ये म्हज्या कश्टान, जेजू ये म्हज्या दुखान, जेजू ये म्हज्या पिडे शिडे, जेजू ये म्हज्या संकश्टान. काळजाकार उगडून सोम्या लागून आसा, तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता. काळजाकार उगडून सोम्या लागून आसा, तुका स्वीकार करून सोम्या थंयची येता. काळजाकार उगडून सोम्या लागून आसा, तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता. काळजाकार उगडून सोम्या लागून आसा, तुका स्वीकार करून तुझे थंयची येता. आमच्या काळजाचेर हात दवरया, देवाक आमी अर्गां दिवया.
सुमार रातीची 8:30 वरां हांव ह्या संजे सकाळी 6 वरां सर आमकां हांगासर जागरण करूंक जाय अशी कृपा देवान फावो केली. मस्त गितां गायलीं, मस्त देवाचें उतर आमी आयकलें आनी बऱ्या रितीन हें नायट विचील आमी केलें. देवाक आमी आर्गां दिवंक फावो हे वर्ते भाग आमकां फावो केल्ल्या खातीर आनी ताचे कृपेन आमी भरल्या खातीर. तर आमी कितें आयकलां आमच्या जिणेंत पाळूंक जाय अशी कृपा देवा आमकां फावो कर. आयच्या दिसा जे कोण हांगासर इतले जाण आयल्यात तुमकां हर एकल्याक देवान आपडलां. एक ना एका रितीन देवान तुमकां आपडून गूण केला. आतां वाटेर वेता वेता आसतना आनीक भलायकी तुमचे सडटली. तर क्रिस्ताक आमी साक्ष जावया. देवान केले उपकार आमी वर्णिया. सबार रितीन देवान आमकां आपडून गूण केला. जावं दैहीक रितीन या आत्मीक रितीन देवान गूण केला. त्या देवाक अर्गां होगलाप आमी दिवया आनी म्हणया अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका धन्या, अर्गां तुका आता आनी ससना. सगळी रात जागरण रावन मिडियनांतले बरी सबार देवाचे उतार आमी शिकूंक आमकां फोव केले. देवान आमकां राखून व्हेलें, सांबाळून व्हेलें आनी आमचे मुखले पयलीं घराक पावचे देव आमकां राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता. त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया आनी म्हणया अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका धन्या, अर्गां तुका आता आनी ससना. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धन्या, वंदन तुका आता आनी ससना. उभी रावया. प्रार्थना. कणवळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दोशी केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां ते सर्गींचे भळ खऱ्या मनान केल्ले साखरेन आमचे भितर बाळच्याक तुज्या मोगाचो आत्म्यो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. ख्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे बडकार. मोगाच्या भाऊ भयणीनो एक घडी बरो दय करून बसा. नायट विजिलाक कुमोक ह्या परी आसा. माथायस डिमेलो निलावार 500 रुपये, एलिझाबेथ मेनेझेस 700 रुपीज, वित्रोय कास्तेलिनो निलावार 500 रुपये, मेलिसा फर्नांडीस उद्यावार 500 रुपये, पास्कल कॉड्रस एंड कुटुंब कन्सेप्शन वार्ड 1000 रुपये, विजय कुमार डिसोजा मुंबई 500 रुपये, पास्कल कॉड्रस आणि कुटुंब कन्सेप्शन वार्ड 1000 रुपये, नेल्ली कॉड्रस मिलार वार्ड 2000 रुपये, जेन्नी जोसेफ मास्कत 5000 रुपये, रॉल्फी पिरेरा आणि कुटुंब मिलार वाडो कलमाडी 5000 रुपये, लूक क्लीनवेल मेटिल्डा आणि जॉन बर्बोजा उडपी 5000 रुपये, चार्ल्स डिसोजा आणि कुटुंब कालमाडी 1000 रुपये, नमिता केनिशा फर्नांडीस कालमाडी 3000 रुपये, नावनका 500 रुपये, लुईस लोबो आणि कुटुंब कालमाडी 500 रुपये, आयरीन डी सिल्वा उद्यावार 500 रुपये, नावनका मणिपाल 5000 रुपये, एल्रॉय मॅक्सिम डिसोजा उडपी 500 रुपये
ॲशेल जॅनेल डिसोजा उडपी 500 रुपये, कॅन्यूट स्टीवन बरेटो कालमाडी 1000 रुपये, हिल्डा सल्डाना कालमाडी 500 रुपये, क्वीनी अल्मेडा कल्याणपूर 2000 रुपये, बेनेडिक्ट अंद्रादे कालमाडी 1000 रुपये, विल्सन रोशन डिसोजा कालमाडी 1000 रुपये, सिरिल डी अल्मेडा KG रोड 2000 रुपये. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, देव बरें करूं म्हणची 2 उतरां उलोवंक तुमच्या मुखार हांव उबो रावलां. पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. व्हड संख्यान तुमी आयल्यात, इतली जाणां येतात म्हूण हांवें अपेक्षा करूं ना. तुमकां ती कशी अडचण जाली जावयेत म्हळ्यार सादारण म्हाका कळ्ळ्या प्रमाणे 3000 लोक आसा, आमी इतले एस्पेक्ट करूं ना येतात म्हणून तुमकां येणे तेणे तिके अडचण जाली कोणा तिके बेजार पावनाकात सुदारसन वरा. आनी हांवें तुमकां सांगलें ह्या जागृतेच्या रात आमी सुरू करता आसतना देवा लागीं बावडतान आयलो, जेजू लागीं बावडतान आयलो, कोणूच खाली हातांनी पाटी वचोंक ना. हांगा ह्या पूण शेताक जायतीं जाणां येतात पूण खाली हातांनी पाटी वचनात. मोरी माये तांणी मागिल्लें तिच्या पुता जेजू लागीं विनाती करून ताका मागोवन दिता. जायतीं जाणां हांगा येतात, मेळिल्ले उपकार बावडूंक येतात. येता आसतना मायेक कापडां आनी कितें हाडून येतात, मायेन तो उपकार मागोवन दिलो म्हूण. तुमी पाटी वेता आसतना ह्या पूण शेतांत तुमकां जेजूच्या हाजीरपणाचो अनुभव जालो, तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्यार संतोशान तुमी पाटी वेतात म्हणून म्हजो बरवसो. कित्याक म्हळ्यार जेजू कोणा सोयरीनकारी जायना. तुमी सगळी रात करशिल्या आनी तुमकां 100 वांट्यांनी तो पाटीन दिता. पाटीन दितलोच शांती, समाधान, बरी भलायकी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाच्याक. हांव देव बरें करूं म्हणटा. ही जागरणाची रात भोव वापुरबायेन सोलोवन व्हेली. पयल्यान पयलें प्रवीण मोंतेरो नागपूर, तशेंच डॉनी हेराल कार्डोजा आलंगार, तशेंच आमचो मोगाचो भाव प्रकाश मुंबय. व्हडा बऱ्या तरान तांणी रात जागरणाची रात सोलोवन व्हेला. आनी ताचो पंगड विसरूंक नजो, 12 जाणां हांगासर आसात. ब्रदर प्रकाशाचो पंगड तुमकां समेस्तांक आमच्या पिरगस कुटुंबाच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांवें देव बरें करूं म्हणून जाय आमच्या पिरगस घरांक. आमची पिरगस घरांक खंयचेय प्रोग्राम कार्यक्रम जाल्ल्या जाता आसतना हाताक हात दिवन वावरतात. हांगा आमची पिरगस म्हळ्यार घर म्हळ्यार पिरगस. देखून आमची पिरगस घरां हांवें देव बरें करूं म्हूण सांगचें म्हूण ना. कित्याक म्हळ्यार आमी घरचीं मनशां, आमचें काम. जाल्यार तुमी मस्त वावंट काडला मोगाच्या पिरगस घरानो. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोरी माय आमकां अशेंत एकवटान दवरून दी, शांती समाधानान दवरून दी. इतलें जावन आसा म्हजें मागणें आनी म्हजी आशा. तुमकां देव बरें करूं. उबी रावया, अकरेचें गीत आमी गावया. तुमकां जाणेकल्यांक पयसतरायल्यांक लागशिल्यांक आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आमची डिवायन मस्ती मागणे जवळ बँड्रा सदांच आमी तुमचे खातीर मागता. प्रेज द लॉर्ड. प्रत्येक हांगाच्या विगाराक आमी ताळयो पेटोवन देव बरें करूं म्हणया. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमकां आत्मीक समालोचनाक हांगासर अवकाश आसा. तुमी येवयेत, म्हाका एक फोन करा. म्हजो नंबर आसा, तुमच्या लागीं फोन करून येया. तुमकां आत्मीक कुमोक जाय जे आत्मीक समालोचनाक हांगासर अवकाश आसा. टेलिफोन करून दाय करून येया. देव बरें करूं. सोम्याच्या त्या मेटाने संकटलो हांव दर्यानाने. येसुरो हांव नाही सोमी आसा म्हजे थंय. ताची संधी आसतना उगड म्हाका बगना. येसुरो हांव नाही सोमी आसा म्हजे थंय. ताचे संधी आसतना उगड म्हाका
सदिसानी सोम्याच्या त्या मेटानी संपतलो हा दयानाने जिल्ह्याच्या सदिसानी सोम्याच्या त्या मेटानी संपतलो हा दयानाने पुत्रा सोवे अंकुर मर्या आशीर्वादी भगन को सजय करुवेन निवरम को आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे आमेन तुम्ही सांग देव बरे करू